आता खबर विस्तारान। राजकारणाच्या आश्रया शिवाय बेकायदेशीर गजाली म्हळ्यार ड्रग्स जुगार चलपाक शकना अशें मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन पत्रकार बसकेंत उलयलो। राज्य पुलिसांक ड्रग्स केसीचेर एक्शन घेवपाक स्वतंत्र दिवचे। गोंयांत 60 ते 70 करोडांचे ड्रग्स मेळूं येता अशें आमदार मुखार उलयला। राज्य सरकारान ड्रग्स विशयाचेर ताबडतोब कृती करची अशी मागणी आमदार सोपटेन मुखार केल्या। पणजेच्या नार्डेक्स गोवा खातीर चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस आनी गौतम शिरोडकार। पण ह्या ड्रग्साक लागून फाटल्या आमी 10 वर्सां पळयतात ह्या गोंयांत डे बाय डे यंग जनरेशन जे म्हणटात ते आमचे वायट मार्गा कडेन वतात। वी आर स्पॉयलिंग देयर फ्युचर। हे जावचें न्हू, हे घडचें न्हू, हाचे खातीर आमी कितें उपाय करपाक जाय। वी आर being politician not serious about this particular issue त्याची गरज आसा आणि तांचे जर फ्युचर जर आमी बरे घडयतले जाल्यार हे जे वायट ज्यो गोष्टी आसात प्रामुख्यान ड्रग्स which also link with prostitution and gambling हाचेर आमकां सिरियसली विचार करपाची गरज आसा। म्हाका दिसता हांव सिरियसली एक जावपाची गरज आनी जो यंत्रणा हे गोष्टी कंट्रोलान हाडूंक शकता हे एबॉलिश करू शकता ती म्हणजे होम डिपार्टमेंट पुलीस। म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन गॅम्बलिंगाचे धाड घालून 60 लाख रुपयाचे म्हणजे 59 लाख रुपये जाले, तशी जर ह्या ड्रग्सान मेन जे कोण आसात हांकां जर सोदून काडत जाल्यार म्हाका दिसता 62 and 70 lakhs न्हय बट 62 and 70 crores ड्रग्स ह्या गोंयांत आसा। पण आम्ही फक्त डिपार्टमेंट त्या पद्धतीन रिएक्ट म्हणजे काम करिना, सिरियसली घेयनात। आमी म्हणटात आमकां खंय तरी एक मोठी झाड आहा खंय तरी इंटरप्ट करता ते कापपाचें आहा, आमी स्टार्ट करता फांदयो कापपाक। फांदयो कापतात, थोडे दीस रावतात, परत ते खांद्यो कापल्याचेर परत पालवी येता, परत खांदे जातात। बेस्ट थिंग एक ते मुनांच्यानच जर झाड कापत जाल्यार ते कायमचेच ते ऑब्स्ट्रक्शन ते आसता ते वतात। हांव सांगूंक इतलें सोदतां या सरकाराक विनंती करीत ऑन बिहाफ माय यूथ ऑफ दिस पर्टिक्युलर गोवा स्टेट, हे ड्रग्स पेडलर न्हय ड्रग्स डीलर जे मेन आहात तांकां हात घालात, सोदून काडात आनी मागीर पळयात। होम डिपार्टमेंट आमचे होम मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय पीपल ऑफ गोवा आय एम बीइंग ए एमएलए ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्टेट एक रिक्वेस्ट करता वॉट यू कॉल द एंटी नार्कोटिक सेल, ताका मातसो ताकद दियात। पॉलिटिशियनाच्या दबावा खाली तो काम करता अशी जावंक जायना, इतलें फ्रिडम तांकां दियात जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी बऱ्या प्रमाणान ही गोश्ट आमी कंट्रोलान हाडूंक शकता।